आपाचो फुडारी आणि दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडीच्या ताब्यात. हेवटेन आपाचे फुडाऱ्याबरोबर हेर फुडारी ईडीच्या रडारार. गोंयांतूय आपाचे फुडारी अमित पालेकर, रामराव वाघा सयत व्यावसायिक दत्तप्रसाद नायक आणि भंडारी समाजाचो अध्यक्ष अशोक नायकाक ईडीचो समन्स. दीसभर चौकशी. सकाळी गेल्ले, दनपारां जेवणाक सोडले, ते वेळार तांकां गाठले. ते म्हणटा चौकशी चल्ल्या, कसली ती सांगू शकना. काय सध्या उलोवची न्ही रे, पळय आमचें इन्वेस्टिगेशन करता न्ही, ताका करून जे कितें आसा ते दे आर डुईंग देयर जॉब. आय वील डू माय जॉब एज अ सिटीजन एंड वील सी वॉट एवर दॅट हॅपन्स. कितें कनेक्शन रायट नाव आय डोंट नो एनीथिंग. निवडणुकीत तो पैसा वापरला कित्याक 7 दिसां पयलीं अरविंद केजरीवालाक अरेस्ट जाला दिल्ली, त्यानंतर 8 दिसान हांगा गोंयच्या लिडरांक आतां उखलुला. कितें कनेक्शन तुमचे भितर? म्हजें तर कांयच ना. आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दॅट. जेवणा उपरांत ईडीची चौकशी परत सुरू. रामराव वाघाक साजे सोडलो. तो म्हणटा वेंचणुकेच्या वेळाचेर खर्चाचो हिशोब विचारिल्लो. ताणें जी माहिती मागल्या ती दिली. रिलेटेड टू इलेक्शन हाऊ वी हॅव मॅनेज हेजेर थोडे क्वेरीज आशिल्ल्यो. वी हॅव प्रोवायडेड ऑल द इन्फॉर्मेशन. सगळी इन्फॉर्मेशन जी मागली ती दिलें तांकां. आप फुडारी अमित पालेकर म्हणटा हो बहुजन समाजाचेर अटॅक. ईडी खंय आपलें काम करता. I don't want to say anything as far as investigation is concerned. ED has done their investigation. We have carried on. We have joined the investigation. And I think beyond this, as far as investigation is concerned, I do not wish to speak. सगळे फायल आसा, काय विचारून परते फाल्यां बीन आपयल्या. फाल्यां पयल्या तुमकां कितें विचारले बाकीचे कितें डिटेल आसले ते. काल जो समन्स धाडलेलो ईडी ऑफिसांतल्यान ज्या 4 जाणांक समन्स धाडलो तितूंतलो पयलो आसलो तो अमित पालेकर, तो आपाचो प्रेसिडेंट. दुसरो आहा तो रामराव वाघ, मेंबर ऑफ आप. आणि तिसरो आहा तो 2012 बीजेपी टिकेटीचेर इलेक्शन लढयल्ले तो दत्तप्रसाद नायक. आणि भंडारी समाजाचो अध्यक्ष अशोक नायक. हांकां 4 काल समन्स धाडलेले. आणि ते आज सकाळी सगळे समन्साक आन्सर दिवपाक आज ईडी ऑफिसान सकाळच्यान पावले. सकाळी सगळे 4 जाण पावले तेन्ना पयलो भायर सरलो तो अमित पालेकर भायर सरलो तेन्ना विचारले जाल्यार तेंच्यांनी सांगले की सर्टन एक खंयच्या तरी टॉपिकाक तांकां डॉक्युमेंट हाडपाक लायला म्हणून. आणि लंच टायम जाल्लो. लंच टायमाक तांकां बाकीचे अशोक नायक, दत्तप्रसाद नायक तुमी पयले आसतले, आमी विचारपाचो प्रयत्न केलो पण तेंच्यांनी कांयच उलोवंक नासले तेजेर. कांयच तेंच्यांनी आवाज काडलेलो नासलो. तांकां लंचाक धाडला आणि परत तांकां आपयला म्हणून तांकां सांगले. ते लंच जावन परत 2:15 तांकां परत रिपोर्टिंग टायम असलो आणि परत ते 2:15 सगळे जाण पावले आणि परत क्वेश्चनिंग स्टार्ट जाले. क्वेश्चनिंग स्टार्ट जावन पयलो भायर सरलो तो आन्सर दिवन म्हणटा तो रामराव वाघ जो आपाचो मेंबर आहा. तांकां विचारले मिडियान की तुमकां कितें क्वेश्चन केले. तेणे सांगले की जो इलेक्शनाक स्पेंड जाल्लो, ज्या इलेक्शनाक तुवें पयशे स्पेंड केले, कशे केले, तुजो एसेट सगळो इलेक्शन रिलेटेड हो सगळे तेणे क्वेश्चन घेतले. आणि आमकां आतां सोडलेलो आहा म्हटला तेंच्यांनी. आणि तेच्या मागीर आतां अमित पालेकर जो आपाचो प्रेसिडेंट आहा, जो तांकां आतां भायर सरले आणि तांकां सेम क्वेश्चन विचारले पण तेणे तेजेर सांगू शकना म्हटल्यार लिगल आसल्या कारणान की आपूण आन्सर. पण तेंच्यांनी एक स्टेटमेंट केलो की जो भंडारी समाज आहा, जो भंडारी समाजाचे मेन लिडर्स आहा, तांकां 4 जाणांक हो भंडारी समाजाक हो टार्गेट केला म्हणून असो स्टेटमेंट केला. आणि अशें आयकूंक येता की ईडी ऑफिसान अजून इन्क्वायरी सोंपोंक ना. आपाचो प्रेसिडेंट अमित पालेकर हाका परतो ईडी ऑफिसान क्वेश्चनिंगाक आपयतले म्हणून अशें सुत्रा कडल्यान कळटा. चेतन गांवसांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर.